आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेवले आमी चड खोशी भोगली की तो गोंयान बरो जावन येयल्लो आहा. आयज म्हाजे फुडल्यान तरी 35 फायली क्लियर केल्या इमिडिएटली आफ्टर गोईंग थ्रू द फायल एंड ही हॅज स्टार्टेड वर्किंग लायक बिफोर. आनी गोंयकार सगळे लोक खोशी जातले. आनी जी कितें कामां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामां जी आडकोल्ली आहली ती इमिडिएटली नेक्स्ट विकान ताणें सोडयता हांगला. आनी इन्क्लुडींग जे ट्युरिस्ट गोंयान येवन आनी ताका एक तो विशय काडलो गेल्या विकान 5 लोक मेले ते ड्रिंकींग ऑन द बीच. तो म्हणल्यार नेक्स्ट वीक वील रिमूव एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर. सो एक बरी गजाल जे कितें गोंयान करपाक जाय फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्युरिजम ऑल्सो फॉर मायनिंगाचो विशय काडूंक ना आमी पूण म्हाका दिसता लिडर ऑफ ऑपोजिशन रेजिनल बाब सगळे जाण ते काडटले नेक्स्ट विकान. ताणें हांगला मेवया म्हणून. CM said we'll meet next week. I am there every day in the secretariat to meet the MLAs and the ministers and the public also. Teacher, administrative order cut specifying exactly what? No. He said that I will remove administrative order which will direct the home also excise. So whatever needs to be done, like drinking on the beach by this tourist, they take bottles of beers and whiskey and glasses and break on the beach. They create ruckus, so that has to stop. So one administrative order is enough, he said at the time being, which will and whatever needs to be passed in the assembly, said give me points, so I will make the required amendments to excise act amendment करचे पडटले. Even in the home he will have to do some. So all these things has to be done. Whatever has to be done in the interest of tourism, to protect the tourism of Goa, he will do. I spoke in brief. आमी सेम आयले म्हणटकीर एक मेळपा आयिल्ले की म्हणजे हें करपाक खबर घेवपाक बरें दिसलें की आयज ते पयलीं भाशेनच जशें पयलीं रुटीन काम करी तशें आमकां काम करतना दिश्टी पडलें. आनी बरें आसता. आमी आमची सगळ्यांची गोंयकारांची आमचे तीच अपेक्षा आसली ते बरें जावन येवचें अशें म्हणून. आनी ते आज आयिल्ले आसात. आमी सुरवातीकच आमच्या CLPक सुद्दां आमी एक रेजुलेशन हें घेतलें की आमी एक ठराव पास करता की मागता देवा कडेन सगळे CLP मेंबर की जातले बेगीन बरें जावन येवचें म्हणून. आनी आज खरेंच तें काम करता आसतना तेच पयलींच्या भशेन काम करता आसतना पळोवन बरें दिसलें. ना तशें वेगळे विशय अशें कांय न्ही पूण रुटीन अशें म्हणजे ज्या पद्दतीन तेणी आपूण म्हणजे कशें 100 दीस म्हळ्यार 2-2.5 म्हयने उपचार घेता आसतना काही अनुभव तेंचे आमचे डिस्कस केले आनी आपूण रुटीन आतां कामाक सुरवात केल्ली आसा. आमी आतां तशें प्लॅन करून आयले ना ते आमी हांगाच आमी पणजे आसले ते आमी फोन मारलो मागीर आलेक्स आनी आमचे निळकंठ आशिल्ले ते बरोबर आयले आमचे. ना असेंब्ली बद्दल आयज डिस्कस जालें ना आमचे म्हणजे बाकीचे लोक खुबशे आसले. हय म्हणजे कितें आतांच ते येयला आनी सगळ्यांक बाकीचे सगळे उलोवप हें तें ना म्हणजे रुटीन ते आपल्या फायली क्लियर करतात काम करतात आनी म्हणटा त्या प्रमाणे फुडें जुलायच्या 20च्या आसपास हें करतले ते असेंब्ली हें जाता. I think CM जो तर the way things stand तो बोरना म्हणटाले बोरना जायन I think what I have seen him today I think I'm quite happy to see him आनी जोरी तर if he is बरो जायन जो तर हे भाशेन हे स्टँडाचेर जो तर आहा जाल्यार I think we have to support him आनी support him. I have always supported him for good things and I have opposed him for bad things. I will continue my opposing for bad things but all the good things I will give him extra support. आताच CM मेळून आयले एक बरें दिसलें की खुबशे टायमा नंतर आयज ते रिकवर जावन गोंया भितर बरें पावले कडेन आसा आनी एक आयज गोंयकारां खातीर उमेदीचो क्षण जावन आसा. जेणे जेची एक धडाडीची कार्यकर्ते आशिल्ली आयज ताणें दाखोवन दिले कडेन आसा की लायफा कडेन आपले झुंज दिवन परत एकदां आमच्या गोंया खातीर गोंयच्या जनतेच्या सेवे खातीर हांगा हजर जाल्ले कडेन आसा. खूब बरें दिसलें. तांकां अशेंच उदंड आयुश्य लाभूं आनी जनतेची सेवा तेंच्या हातीन घडोवन तेंच मागता. ना आजून आमी कांय तशें कांय उलयना फक्त मेळ्ळे खबर घेतली आनी भायर सरले. आनी बरें दिसलें की तो रिकवर जावन येयलो म्हणून आनी वी आर हॅप्पी दॅट आवर गव्हर्मेंट वील रन आनी ताका पळोवन अशें दिसलें
की जे तरेन तो उलयता ते तरेन तो खरोच रिकवर जालो गोंयच्या लोकांची जे प्रेयर केले आमी सगळ्यांनी प्रेयर केले ते खंय तरी कामाक येयले.